गोय विद्यापीठाच्या उपकुलगुरून केल्ल्या विधानान तथ्य ना। विद्यापीठाच्या वेंचणुकांच्या संदर्भात उपकुलगुरू साहानीन हालींच पयली वेंचणूक लढयात आनी मागीर सिस्टम बदलात म्हण विधान केल्ले। ह्या विधानान तथ्य ना। ही सरकारी भाषा उपकुलगुरू उलयला म्हण आरोप विद्यार्थ्यांनी केला। RDX को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। VC जो कितें स्टेटमेंट दिला पळय इट इज अ इमॅच्युअर स्टेटमेंट। VC म्हणटा की इलेक्शनां जिका आनी देन यू कम एंड चेंज द रूल्स। सो एज फार एज म्हज्या असल्या स्टुडंटाचें किंवा एक नॉर्मल मनशाचें अंडरस्टँडींग आसा की स्टुडंट्स कॅनॉट चेंज एनी रूल्स। चेअरमॅन जालो इज दॅट चेअरमॅन सुपिरियर दॅन द वायस चान्सलर। What I am simply saying is that he made a statement, you all win the elections and then change the rules. Is it that it was made for the students organization? काय हो म्हणटा की सत्तेन येया म्हटल्यार इलेक्शन जिका सत्तेन येया आनी तुमचो गव्हर्मेंट करा। VC is basically talking like a spokesperson of the government. Students कशे इलेक्शन जिखून कायदो चेंज करूंक शकतात। Is it that VC आपली जी खुर्ची आसा ताच्या वयर चेअरमॅनाची खुर्ची म्हणटा, कित्याक एज फार एज माय अंडरस्टँडींग गोज जी कितें रूल्स बी चेंज जातात ते चॅन्सेलर वायस चॅन्सेलर एकेडमीक कावन्सील EC स्टँडींग कमिटी हांच्याच थ्रू जाता, स्टुडंट्स बॉडी खंय आसना। आनी तांणी जो कितें स्टेटमेंट दिला इलेक्शन जिका आनी चेंज केला तातूंत ताणें फक्त म्हाका इतलेंच सांगचें इमॅच्युअर कित्याक म्हणटा जाणा, कित्याक कायद्यान खंय प्रोविजन आसा की जे स्टुडंट पॅनल जिखता तांचे कडेन रायट आसा टू चेंज द इलेक्शन्स। जेन्ना तो म्हणटा की इलेक्शन जिकान रूल चेंज करा हो इतको स्टेटमेंटा खातीर म्हण्यात पयलीं दिवपाक कितें जातालें। सो टेल हिम टू गिव इट इन रिटर्न। कळ्ळें तुका की इलेक्शन जिखता आनी समज तुमचो चेअरमॅन जाता जाल्यार आपल्या खुर्चे वयर तूं आनी तूं सांगता तें सगळें आपूण आयकता। सो पावर्स ऑफ द वायस चॅन्सेलर वूड बी वेस्टेड इन दॅट चेअरमॅन। दीस इज वॉट इज हीज अंडरस्टँडींग आय गेस। सो हे काही जे गोष्टी आसा पळय सो वी टोटली कंडेम ही स्टेटमेंट। इफ ही इज दॅट विलिंग आनी काल ताणें म्हटलां आपूण अशें करतलो ओपन इलेक्शन आय एम फेवरेबल, कम अगेन्स्ट इट, सगळें बसया मरे। ओके यू डोंट वॉन्ट समवन अबाउट 28 मरे, टेक सम हू इज नॉट 28, take those people who are at least students of the university. Participation on the 28, 24, 22 ते रोज लागता। स्टुडंट जाल्यार एडमिशनाक कित्याक दिता तर एडमिशनां दिवपाची बंद करा न्ही। युनिवर्सिटीचे कायद्या प्रमाणे एडमिशन मेळटा जाल्यार तूं VC एंटरटेन करना म्हटल्यार विशय बंद। It is a very senseless statement given by him. Secondly, he spoke about that if 28 above, if there is someone who is coming to him, he does not entertain him, and I don't talk to such people. We are asking for an appointment. We as students went to him for an appointment from 3 months. Amka kirak mein unada. What senseless statements he is giving to the entire crowd? Does he feel that the entire student community are fools and will listen to him? It is clearly visible कि under the actions of what the state government is telling him to do, he is doing it. Teka इतने दीस लागले, the elections took place on 16th and we were trying for an appointment from 16th. Now he is coming yesterday after 10-12 days and giving a statement. तेन्ना तो तुमकां मेळपाक सुद्दां रेडी नाशिल्लो। तेका कितें दिसलें की the issue has gone down and no one is talking about it. That is why it is nothing like that. We will keep taking it and